वाळपयचे जवाहर नवोदय विद्यालय. या विद्यालयात एकूण 350 विद्यार्थी शिकतात. दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार या विद्यालयाचे संरक्षण वण्टी कोसळ्ळ्यात. विद्यार्थ्यांक खेळपा खातीर खेळा मैदान ना. संरक्षण वण्टी कोसळिल्ल्यान रानटी जनावरां विद्यालयाच्या आवारात येवपाक लागल्यात. या सगळ्या दुरुस्तीच्या कामां खातीर वाळपयच्या जवाहर नवोदय विद्यालयाक केंद्रा कडल्यान 2 कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद जाल्या. मात हो निधी ह्या विद्यालयाक वापरपाक मेळना. कित्याक तर विद्यालयाच्या जमनीचो विशय न्यायालयात सुरू आशिल्ल्यान दुरुस्तीची कामां करपाक मेळना. ह्याच विशया वयल्यान बुधवारा पालकांनी खास बसका घेतली. विद्यार्थ्यांक उपरासपी समस्येचेर हे बसकेत चर्चा जाली. कोर्टात हे विशीं याचिका दाखल करतले असो निर्णय ह्या बसकेत जालो. तशेंच सरकारान ह्या समस्येचेर लक्ष घालचें अशी मागणी पालकांनी केल्या. सध्या नवोदयाचो असो एक इश्यू चालू आसा कितें खुबशे असे प्रॉब्लेम आसा आनी सायटीन तांकां सेंट्रलाचो फंड येता पूण एक्सपेंडिचर तांकां कांयच यूज करूंक मेळना आनी खुबश्यो गजाली जाता हांगा कंपाउंड आसा पूण तो कंपाउंड सारको ना आनी ते कंपाउंड बांदपाक बरो हे करपाक तेंचे कडेन फंड आसा पूण तांकां हे करूंक मेळना की हांगा तेंचो लँड इश्यू चालू आसा. जो ओनर आसा तो हांगा एवरी टायम येता आनी आमचो प्रिंसिपल आसा ताका कामाक ऑब्जेक्शन हाडटा. सो तेच्या खातीर आमी हांगा सगळे PTA मेंबर आयज जमलेले आसा. सगळे पेरंट्स जमलेले आसा आनी पिटिशन फायल केले आसा. आयज कोर्टान हे केले आसा. सगळ्या पेरंट्सांचे आमी आधार कार्ड डॉक्युमेंट घेतले आसा. सगळे जाण आमी हे करता. सो आमकां सगळ्या पेरंट्साचो सपोर्ट आसा. सो आमी कितें करून आमचे जो प्रॉब्लम आसा तो आमी सॉल्व करतले. क्या है कि जो लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम है इसलिए बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. एक तो गर्ल्स के लिए डोमेट्री बोला तो रहने के लिए हॉस्टल कमी पड़ रहा है. इसके लिए गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से सैंक्शन हो चुका है. फिर भी यहाँ लैंडलॉर्ड का वजह से कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं मिल रहा है. और MP हॉल वो भी गवर्नमेंट का तरफ से सैंक्शन हो चुका है. फिर भी हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए नहीं मिल रहा है. इसलिए हम आज PTC की तरफ से पेरेंट्स का मीटिंग रखा था. इसमें हम सभी पेरेंट्स से बात किया है और ये बात के लिए हम PTC का तरफ से हम पिटिशन करके कोर्ट में डाल रहे हैं. 3 वर्ष झाली हांगा तर पळयता की खुबशे अभ्यासान भुरगीं चड बरी आसा पण तांकां बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा खेळपा खातीर हे नवोदया स्कूल जे वाळपय आसा थंयसर मातशे कमीपणा आसा त्या गोष्टी खातीर. त्या खातीर आमचे पालक आणि शिक्षक कमिटी जी आसा ती एक तांकां बरेशे खेळपा खातीर इंडोर खेळपा खातीर मल्टीपर्पज हॉल अशे उपलब्ध करून दिवंक सोदता पूण तांकां ते मेळना कित्याक की ही लँड आसा ती दुसऱ्याच्या नांवार आसा आनी तेंचे सदांच ऑब्जेक्शन आसता न्यू कन्स्ट्रक्शनाक. तशेंच आमचे बॉर्डर्स जे कंपाउंड्स बांदलेले आसा ते सगळे मोडलेले आसा आनी जंगली जनावरां भितर येतात. सो त्या खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर खूब हे भयदायक आसा कित्याक की आमकां सदांच भंय दिसता की केन्ना खंयचो जनावर भितर येवन खंयच्या आमच्या भुरग्यांक स्टुडंटांक ते हार्म करत म्हणून भंय दिसता. सो ते एक कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर परमिशन मेळपाक जाय आसली पण ती लँडलॉर्ड आसा तेंचे कितें डिमांडा खातीर ते जायना. सो त्या गोष्टी खातीर अशें आमचे CM कडेन जावं आमचे MLA कडेन मागता की तेंच्यांनी मातसो आमकां हेल्प करपाचो. गोमंतक TV खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत.